बेळगाव मडगाव या बशींतल्यान फोंडा हांगासर वचपी सलमा नांवाची जी प्रवासी आसा तिका आनमोड हांगासर बशींत हार्ट अटॅक येयल्या कारणान तिचो मृत्यू जाल्याची घटना आयज संध्याकाळी घडिल्ली आसात। तिका हार्ट अटॅक येयल्यानंतर बशींतलो जो चालक आणि कंडक्टर आसात तेंच्यांनी आनमोड हांगासर जो प्रायवेट डॉक्टर आसा तांकां दाखयले। त्यानंतर तिका त्या बशींतल्यान रामनगर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात हाडले। त्या वेळाचेर तिका थंय डॉक्टरांनी चेकिंग केले आसता तिका मृत्यू घोशीत केल्ले आसा। ही जी महिला आसा तिजी वय जावन आसा सुमारे 45 वर्सां आसात। ती धावणगिरी हांगासरल्यान फोंडा हांगासर वचपाक लागली। त्या वेळाचेर आनमोड हांगासर चलत्या बशींत ही दुर्घटना आसा ती घडिल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर रामनगरसून प्रमोद फोंडे।